न्यूजपेपराचेर एक जायरात आयिल्ली आनी ही जायरात काडलेली कामगार पुरवण सोसायटी म्हणजे लेबर सप्लाय सोसायटी जी आसा PWDची तांच्यांनी आनी तितून कांय स्किल्ड आनी अनस्किल्ड लेबर्स घेवपाचे तेंच्यांनी ह्या जायरातीन काडल्या. टोटल 38 पोस्ट आसा हे आनी हे 38 पोस्टा खातीर तेंच्यांनी जी जायरात काडल्या तातूंत कोंकणीचें गिन्यान हें अपेक्षीत म्हणून घातलां, म्हणजे डिझायरेबलान घातलां, जे एसेन्शियलान येवपा जाय. केन्नाय गव्हर्मेंटाचे खंयचेय पोस्ट काडटा तेन्ना कोंकणीचें गिन्यान हें एसेन्शियलान येवपा जाय आनी मराठीचें डिझायरेबलान येवपा जाय. खुबशे फावट कोणाक तरी आपले मनीस भरपाचे आसता, त्या खातीर ही असली चापलूसगिरी करता आनी कोंकणीक जाय तो मान दिना. आनी हेजे खातीर आमचे जे गोंयकार भुरगे आसा तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना. 10-1 वर्सां पयलीं अशेंच गुजरातीचें गिन्यान एसेन्शियलान घालून आर्ट कॉलेजीन पोस्ट काडलेले तेन्ना हांवें तांकां ऑब्जेक्शन दिल्लें आनी मागीर कॉरिजंडम हें काडून ती नोटीस तेंच्यांनी विड्रॉ केल्ली. आज आमी मेमोरेंडम सबमीट केलां अध्यक्षाक. अध्यक्ष हांगा नाशिल्ल्या कारणान आमी तेंच्या मॅनेजराक मेळ्ळे, रेडकर बाबाक, आनी तांकां आमी हें मेमोरेंडम सबमीट केलां. तांकां सांगलां की ही जी जायरात आसा ती जाता तितले बेगीन सुदारची, जाणे करून गोंयकार तरणाट्यांक रोजगाराची संदी मेळटली आनी कोण भायले येवन हांगा ही रोजगाराची संदी आमच्या गोंयकारा कडल्यान चोरून व्हरपाना. हांगा म्हाका परत एकदम नमूद करचें अशें दिसता की फोंडेच्यान 7 पोस्टमॅनांक कामा वयल्यान काडल्या आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतल्यान 7 पोस्टमॅन थंय अपॉयंट केल्या. आनी हे कित्याक घडटा जाल्यार गोवा पोस्ट ऑफिसा खातीर गोवा आनी महाराष्ट्रा सर्कल हें एक आसा आनी थंय सुद्दां मराठीचें गिन्यान आनी कोंकणीचें गिन्यान स्लॅश म्हणून घातलां. खरें म्हटल्यार ते मराठी आनी कोंकणी दोनूय तांकां भाशा कळपा जाय जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांक थंय जॉब्स मेळटले. पूण जेन्ना मराठी आनी कोंकणी थंय मदीं फक्त एक आडी ओडटा तेन्ना तो मराठी काय कोंकणी हें समजना आनी त्या खातीर आमच्या गोंयकारांचे जॉब्स वता, रोजगाराची संदी वता आनी ती भायल्या लोकांक मेळटा आनी हेजे खातीर आमच्या गोंयकारांचें लुकसाण जाता. हें लुकसाण जावचें न्ही म्हणून आमी हें आज पत्र वेव्हार आमी हो केला आनी आमी मागता की सोमार पर्यंत तर तांच्यांनी हाजेर एक्शन घेवन कॉरिजंडम काडून ही जायरात जी आसा ती फाटीं घेवन परत दुसरी जायरात काडची, जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक जॉब उपलब्ध जाता. तुमकां कितें पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळा भितून काय? तांच्यांनी सांगलां की आपूण पळयता म्हणून, कारण आमी तांकां सांगलें की खंयचीय गव्हर्मेंटाची जेन्ना जायरात येता जॉब्सा खातीर तेन्ना ही क्रायटेरिया आसात. ही प्रत घेवन आमी ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान सुद्दां वतले, तांकांय सांगतले, कारण हे सगळे ऑफिशियल लँग्वेज राज्य संचालनालया कडेन येता आनी तांकां आमी कळयतले की तुमी बी हाचेर लक्ष घाला म्हणून. आनी परत एकदां सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांक कळया की असलें करूं नाका. कोंकणीचें गिन्यान हें एसेन्शियलानूच येवपा जाय आनी मराठीचें गिन्यान हें डिझायरेबलान येवपा जाय. आतां हें फर्स्ट टायम जालें की एवरी टायम जेन्ना हें एवरी टायम जाता म्हणून हांव तेंच म्हणटा की ऑफिशियल लँग्वेजीन हेची दखल घेवपा जाय. आमचे CM प्रमोद सावंत बाब जे आसा ते ऑफिशियल लँग्वेज पोर्टफोलियो सांबाळटा, पूण आमी पळयता की ऑफिशियल लँग्वेजी खातीर गोंयांत कांयच काम जायना. आनी जे 7 पोस्टमॅन फोंडेच्यान आतां निलंबीत जाल्या, गोंयभरच्यान 40च्या वयर पोस्टमॅनांनी येतात आमकां कॉन्टॅक्ट केला की ते बीन अशेंच निलंबन जावपाच्या वाटेर आसा म्हणून. सो ह्या खातीर ऑफिशियल लँग्वेज आमी प्रेस करपा जाय आनी ऑफिशियल लँग्वेजीन कितली आमकां तरतूद मेळटा तितली घेवपा जाय. पयर आमच्या अर्थमंत्री जी आसा भारताची निर्मला सितारामन तिणेंय बीन म्हटलां की बँकांनी जे लोक कामाक आसता तांकां थळावी भाशा कळपा जाय म्हणून, लोकल लँग्वेज तांकां कळपा जाय म्हणून. आनी ती जर कळ्ळी जाल्यारूय बीन बँकेनी जे फ्रंट डेस्कार बसता ते आमकां सगळे जाण कोंकणी म्हणजे आमचे गोंयचे भुरगे थंय कामाक घेवपाक मेळटले. तुवें आतां म्हटलां ते न्यू रिक्रुटमेंटाची म्हटलें, हय, पूण पोस्टांत जे तुजी केस आसा ती सर्विसान आसलेल्यांक काडून उडयल्या ना. तितूनय बीन एक हें आसा की तांकां ते डेली वेजीसाचेर आशिल्ले आनी
नाही आता घेतले ते ग्रामीण डाक सेवक म्हणून घेतल्या GDS आसा. एक्चुली पहिली क्रायटेरिया आशिल्लो की GDS जी आसा ते 3 किलोमिटर भितर रेडियसान आसचे पोस्ट ऑफिसाच्या, पूण ती क्रायटेरिया तेंच्यांनी आतां काडून उडयल्या. हे दुसरी गजाल घडटा कित्या खातीर, कारण पणजे जर तुमी टपाल भवनान जर वतत जाल्यार सगळे मराठी उलोवपी थंय भरल्यात आनी ते तांच्याच लोकांक हांगा हाडटा. आतां हे 7 जाल्यार 7चे 40 केन्ना जातले आनी 40चे 400 केन्ना जातले हें आमकां कळपाच ना. सगळे महाराष्ट्रांतल्यान येतले आनी गोंयच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें त्या खातीर तांचो आवाज म्हणून आनी परत आमच्या भुरग्यांची रोजगाराची संदी दुसऱ्यांक मेळची न्ही म्हणून आमी हो पत्रव्यवहार आज केला. त्यांची केस तुम्ही लेबरान बी व्हरपाचें असं कितें कोणाची पोस्टमॅन काडून उडयलें. पोस्टमॅनाची आज पळय आमी आतां श्रीपाद भाऊ कडेन रिप्रेझेंटेशन एक दिवपाक गेल्या, तांकांय दितले. आमी MP सगळ्यांक मेळटले. लेबरान आमी तेजेर अजून लिगली तेजेर विचार करता आमी कशें कितें करता तें, पूण एक माणुसकीच्या नदरेंतल्यान जेन्ना 18 वर्सां एक पोस्टमॅन म्हणून ते काम करता तेन्ना त्या लोकांक जे स्किल्ड आसा तांकां आपले स्कील 18 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा थंय इनएक्सपिरियन्स आनी हांगासरले मनीस न्ही, थळावे मनीस न्ही, दुसरे कडल्यान कोण तरी मनीस हाडटा आनी ते हांगा घालता तेन्ना सगळोच कारभार कितलो वायट गजालीन चलता हो आमकां दिसून येता.